लंच टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। आगोन काणकोणां 2 शेकांक अचकीत लागलो उजो। वेल्डिंगाचें काम करपी कामगाराक आगताक मरण। फॉरेन्सिक टीम घडणूक थळार दाखल, फुडलो तपास सुरू। आजगाव घर मोडपी प्रकरणांतल्या एकाय गुन्यांवकाराक सोडचे नात। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची शिटकावणी। आगरवाडेकारांचे मोडिल्ले घर बांदतले सरकार, मुख्यमंत्र्याची हमी। घाई गडबडीन केल्ले पणजीचे रस्ते आतां एकदाचे जाले उक्ते। मात रस्ते कुशीकच्या फुटपाथाची कामां अर्दवट। रस्त्याच्या दोनूय वटेन खोल आशिल्ल्यान अपघात जावपाची शक्यताय, लोकां मदीं भंय। राजधानी पणजेंत स्मार्ट सिटीच्या कामां खातीर रस्ते जाले रूंद। जायती बारीक मोठी अतिक्रमणां लेगीत काडली, पूण सांतिनेज वाठारांतल्या त्या बेकायदेशीर इमारतीक कोणाचो आशिर्वाद? उपरासला प्रश्न। घसघशीत धबधब्या खातीर फामाद आशिल्लो हरवळे गांव आतां फुडाराक नीम विलेज करपाचो सांखळे मतदारसंघांतल्या हरवळे पंचायतीचो संकल्प। फातोडे मतदारसंघात रस्त्या कुशीक जावपी बेशिस्त पार्किंगेचेर कारवाय सुरू। कार चालकांक धाडटले नोटीस। पीआय संजय दळवीची म्हायती। परतून पार्किंग केल्ले दिसून आयले तर भरचो पडटलो दुपेटीन तालाव। आतां खबरो विस्तारान। आजगावांतल्या प्रदीप आगरवडेकारांच्या घरांत घुसून तांचे सयत ताच्या पुताचें अपहरण केल्ल्या प्रकरणांत गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय जातली। पुलिसांची चूक आसल्यार तांकांय निलंबीत करतले। इतलेंच न्हय जाल्यार आगरवाडेकारांचें मोडिल्लें घर सरकार बांदून दितले आनी ताचो खर्च मोडिल्ल्या कडल्यान वसूल करतले, अशी हमी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। मंगळारा दिल्लींतल्यान गोंयांत पावल्या उपरांत राती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो, शोलचे आमदार डिलायला लोबो हांचे वांगडा आसगांव वचून प्रदीप आगरवडेकारांच्या मोडिल्ल्या घराची पळोवणी केली। मुख्य सचिवा वरवीं आसगांव प्रकरणाची चवकशी सुरू केल्या। गुन्यांवकारांचेर कडक कारवाय जातली। तशेंच गरज पडल्यार पूजा शर्माकूय गोंयांत हाडून तिचेर कायदेशीर कारवाय करतले, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। आसगांव हांगासर वयर प्रदीप आगरवाडेकर म्हाजें घर आनी ताज्या फॅमिलीचेर जो इन्सिडंट जालो, हांव दिल्ली आशिल्लो। आज सकाळींच दिल्लीच्यान आयलां आनी जो दिल्लीच्यान टोटल म्हाका आमचे आमदार बाब दिलायला लोबो हाणेंय फोन करून सांगलेलें म्हाका, मायकलूय म्हजे कडेन कंटिन्युअसली ह्या विशयाचेर उलयतालो। आयज दिसभर वेगवेगळ्या कामांतल्यान बिजी आसल्या कारणान हांव दिसावळी येवपाक पावलो ना। पण हांवें आतांच आमदार दिलायला लोबोक फोन केलो आनी पर्सनली बाब प्रदीप आगरवडेकरा कडेन येवन ताजी आनी ताज्या मिसेसीन पुराय स्टोरी म्हाका सांगली। एक गजाल मुद्दामून सांगता, तांचें जें घर मोडलां हें पुराय जशें आसलें पळय न्ही त्या पद्दतीत सरकार ताका तशें बांदून दितलो आनी सगळो खर्च ज्याने मोडला ताज्या कडल्यान रिकवरी करतलो। म्हणजे फक्त सरकार बांदचें ना, सगळो A to Z जितको खर्च लागता सरकाराक तितकोय खर्च जेणी मोडला ताज्याच कडल्यान रिकवरी करतलो। बाकीचे वॉट एवर द थिंग्स ताजे जे डॉक्युमेंट आसा त्या प्रमाणे ताका कितली जागा मेळटा कितें मेळटा ती 100% ती कायद्याची बाजू आहा। पूण जो जेणे लँड ओनर आहा, जेणी कोणाक विकला, तेणी कायद्यान हें सगळें करपाक जाय आसलें। बेकायदेशीर रित्या अशा पद्दतीत गुंड हाडून हें चलचें ना आनी ह्या सगळ्या प्रोसेसाची जो प्रोसेस जाला हे बऱ्याच जाणांनी पुलीस बाकीचे सगळे चीफ सेक्रेटरीच्या वतीन सगळ्याची इन्क्वायरी करपाक लायल्या। फाल्यां सकाळच्यान चीफ सेक्रेटरी A to Z जितके जाण इनवॉल्व आसा ह्या मॅटरांत त्या सगळ्याची इन्क्वायरी करतलो आनी इन्क्वायरी केल्या उपरांत ज्याचेर कोणाचेर एक्शन घेवपाक जाय तो एकूय मनीस म्हाज्या कडल्यान सुटचो ना। त्या स्ट्रिक्टली 100% मागीर तो कोणूय आसूं न्ही 100% त्या मनशांचेर म्हणजे इवन दो इफ समवन पुलीस ऑफिसर इज ऑल्सो इनवॉल्व इन दीस जाल्यार ताचेर एक्शन जातली। तांचें म्हणणें एकट्याक धरला न्ही, उरलेल्या 15 जाणांक फाल्याच्या फाल्यां तांकांय अरेस्ट करतले। वॉट एवर द थिंग्स ती कोण शर्मा आहा तिजेरूय केस फायल केला, बींग अ लेडी शी इज इन मुंबय। आतां तिकाय वेळ पडलो जाल्यार तिजेर FIR फायल करून हांगा जाल्यार हाडून तिजेरूय केस रजिस्टर्ड जातली। जो हांगासर लॉ अँड ऑर्डर अशा पद्दतीन डिस्टर्ब करपाक म्हाजें सरकार केन्नाच दिवचें ना। तेणें इमिडिएटली तेजेर एक्शन घेतली, तेणें इन्क्वायरी बसयल्ली आहा आनी तेचे भायर
जे लोकांनी म्हाका दिसता हिंगा कितलेशेच आसागांवच्या लोकांनी हनुमान बाब आमचो सरपंच तेणे ताका सपोर्ट दिलो. सगळे काय लायक मायंडेड पीपल NGOs खूब जाणांनी ताका सपोर्ट दिलो. हांव खऱ्यांनीच उपकारी सगळ्या लोकांचो आनी ताका न्याय आतां मेळपाक जाय. म्हणजे तेजें काम जें मोडलां तें परत सारकें करून दिवपाक जाय. हांवें जो सकाळीं डिमांड घातलेलो की तेचें घर बांदपाक जाय. हिंगा राजकारण करप ना म्हणून. राजकारण नाका, आमकां घर तेंचें बांदलेलें जाय. म्हाजो फर्स्ट इंट्रस्ट आसलो की तें घर परत स्टार्ट करप, बांदप आनी पयशे जे आहा ते जे कोणें मोडल्या ती कोण शर्मा, पूजा शर्मा कोण ती तेणी फारीक करूंक जाय. आनी आयज मुख्यमंत्र्यान रायट डिसिजन घेतला की PWD चो कॉन्ट्रॅक्टर बांदतलो आनी जे पयशे रिकवरी आहा ते तेजे कडसून एरियाज म्हणून टॅक्स कलेक्शन रेव्हेन्यू एरियाज म्हणून तेजे कडसून रिकवर करून घेतलो. ते इम्पॉर्टंट डिसिजन आहा आनी हांव रावता की चीफ मिनिस्टरान सांगला 2 गोमंतक टीव्ही खातीर आसगांवच्यान स्नेहा असोटीकार. आसगांवांतल्या प्रदीप आगरवडेकाराचे घर मोडप्यांक 24 वरां भितर अटक केली ना जाल्यार बेरेस्तारा रस्त्यार देंवतले. काँग्रेसीन शिटकावणी दिली. काँग्रेस फुडाऱ्यांनी मंगळारा आसगांव वचून आगरवाडेकार फामिलीची भेट घेतली. कोण तरी येता आणि गोंयकारांचे घर मोडून वता हें गोंयांत चल्लां कितें असो प्रश्न काँग्रेसीन उपरासलो. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी जावन ह्या प्रकरणात घुसपल्ल्या पुलीस अधिकाऱ्यांक लेगीत निलंबित करपाची मागणी तांणी केली. ते भायर आगरवाडेकार फामिलीक 15 दिसां भितर घर बांदून दिवचे नाजाल्यार काँग्रेस तिका घर बांदून दितलो अशें तांचें म्हणणें. अल्टिमेटम दिता. फाल्यां समज जर पूजा शर्माक जर अरेस्ट करना कित्याक तुमी लोकांक दोळ्यांक उदक लावपाक ते ऑपरेटर एक्सकवेटराचो ऑपरेटर तो कोण ब्रोकर हांकां धरून जावचे ना. ते 2 गुंडा पळय आसा हनीफ आनी इम्रान तेंकां आनी पूजा शर्माक हेंकां पयलीं अरेस्ट कर. ही गुंडाइजम मरी. अरे फाल्यां आमी घरान न्हिदिल्ले कडेन तो येवन आमचें घर सुद्दां मोडपाक कमी ना हे लोक. चल्ला कितें सांग पळया. असलो प्रकार केन्ना गोंयांत तूं आयकल्लो? तो आतां मुख्यमंत्री वचत वचत ते सांगता 60 वर्सांन काँग्रेसीन कितें केलें म्हणून. हांव मुख्यमंत्र्याक विचारता 2000 ते 2024 17.5 वर्सां तुमी आहा मरे हांगा. तुमचे सरकारा तुम्ही पाड घातले गोंय. तुम्ही आज गोंयकारांक अक्षरशः रस्त्यार हाडले. ताजेर पयलीं उत्तर दी. हे प्रकार म्हाका दिसता एक लँड माफियाचे हिंगा पॉलिटिशियना नासतना हात नासतना हे जायना. स्पेशली पॉलिटिशियन देर इज अ नेक्सस एंड इट इज व्हेरी क्लियर that there is a nexus between the politicians, between the police आणि हे सगळे फोन जे पुलीस ऑफिसरांक केले म्हाका दिसता हेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय अंडर अ रिटायर्ड हायकोर्ट जज बिकॉज इफ द पुलीस आर अपॉइंटेड दे विल इंटरफियर अगेन विथ ऑल द एविडन्स. आणि आज हांव गोंयकारा कडेनूय मागता आमगेले बाळकिले जे गोंय आहा बारकेले जी जमीन आहे आज हे दिल्लीवाले येवन आज आख्खे हे पाड घालपाक जो सरकाराचो एक प्रयत्न चल्ला स्पेशली विथ द रियल इस्टेट माफिया. आज जरी तो तुमी चयल्यार आमी तेय मांडटाले ओल्ड गोवाचे गांव तो इलिगल बंगलो आशिल्लो तो मोडपाक जाय आशिल्लो. पूण हे दिल्लीवाल्यांक गुजरातवाल्यांक हे सगळे लँड शाकाचे हे सगळे पॉलिटिशियनाचे पयशे इन्वॉल्व आहाय. नेलोपीन सांगले प्रमाणे वी डिमांड स्ट्रिक्ट एक्शन. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस म्हाका दिसता जो पावसाचो काळ पावस पडटा वी एट द पीक ऑफ रेनी सिजन मान्सून. आज तरी हे घरां चोयल जाल्यार म्हाका सुद्दां खरें कालकूच दिसता आनी फामलीची. आज आमी जायत जावन पॉलिटिशियन जर येताय हांगाचो स्थानीक आमदार येयलो सगळे ऑफिशियल्स कडेन येयले आसले बट आज ते रावपाक कशें म्हाका दिसता एरेस्ट ते आमी आमचो डिमांड केला तेच बरोबर म्हाका दिसता ताबडतोब विदीन 1 वीक म्हाका दिसता हें घरूय तेमी रिपेर करून दिवपाचें. हें घर जें दिसती पडटा आहलो तेश कोण इट्स ओरिजिनल हें एक विका भितर करपाक समज तरी कोणाय सरकाराको जायना आमी काँग्रेस पार्टी तेंक बुदीस दोन दिया कित्याक हिंग मनीस दोन दिया आम पयशे काडणे घर काडटाय. समज तर BJP कडेन समज न्याय दिवपाक मेळना वी आर टेलिंग इन फ्रंट ऑफ द मिडिया वी विल ऑल कंट्रीब्यूट. आमी क्राउड फंडिंग कोताय श्रमदान आमगे काणकोण चालू आहा. हें पयलीं आहा ते मुळे काँग्रेसान कितें केलें काय म्हणटाय 60 वर्सां काँग्रेसान एसो केन्ना केलें ना. हें तुमी 10 वर्सान केलें थंय. BJPन काँग्रेसान 60 वर्स केलें ना त्याच BJPन 10 वर्सान करून दाखयलें. आज ओल्ड गोवा जो बंगलो इतलो विशय आहा हांव म्हणटा सरकाराक आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांव हात जोड मागणी करता हे जे कोण बुलडोज केलां घर हे जे कोण आहाय ते वर्मा शर्मा
मातशें तांकां हे एजन्सीक तूं हे कार्य दी ओल्ड गोवा बंगलो डेमोलिश करपाक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. घाई गडबडीन डेडलाईन सोंपल्या उपरांत जायना पूण पणजेचे रस्ते आतां एकदांचे उक्ते जाला. मात रस्त्या कुशीकच्या फुटपाथाची कामां अर्दवट आसात. रस्त्याच्या दोनूय वटेन खोल आशिल्ल्यान अपघात जावपाची शक्यताय आसा. तशेंच पार्किंग स्पेस नाशिल्ल्या कारणान रस्त्यांच्या दोनूय वटेन गाडयो पार्क केल्ल्यान रस्त्यार गाडयो चलोवपाक सुवातूच उरूंक ना म्हूण लोकां मदीं निर्शेवणी. पणजेचे रस्ते डेडलाईन सोंपल्या उपरांत जायना पूण एकदांचे उक्ते जाले. मात जायते कडेन ह्या रस्त्या कुशीकच्या फुटपाथाची कामां अर्दवट आसात. फाटीं सेगीत पावस पडिल्ल्यान कंत्राटदारान हे काम बंद दवरिल्ले. खास करून सांतिनेज हांगा विमानतळ जंक्शन ते टोंका ब्रिज आनी शीतल हॉटेल ते मधुबन सर्कल ह्या रस्त्या कुशीकच्या फुटपाथाची कामां जाल्ली ना. ही कामां अर्दवट आशिल्ल्यान रस्त्याच्या दोनूय वटेन उक्तो जागो आनी खोल आशिल्ल्यान हांगा अपघात जावपाची शक्यताय आसा. ते भायर पार्किंग स्पेस लेगीत अजून तयार जावंक ना. पार्किंग स्पेस नाशिल्ल्या कारणान भर रस्त्यांचेर दोनूय वटेन गाडयो पार्क केल्ल्यान रस्त्यार येरादारी करपाक सुवातूच उरूंक ना. देखून लोकां मदीं निर्शेवणी. पावस असो चालू उरलो जाल्यार हे काम बरोच तेंप रगडपाची शक्यताय आसा. स्मार्ट सिटीची डेडलायन आशिल्ली मे 31 मे जावन सुद्दां हांगा कामां कंप्लीट जावना आशिल्लीं आनी कितलेशे दीस लागले आनी फायनली आतां चडशे पणजेचे रस्ते ओपन जाल्ले आसा. सगळ्यांच्या रस्त्यांचेर आतां येरादारी सुरू जाल्या पूण अजुनूय रस्त्याच्या सायडीन जे फुटपाथ आसा आनी बाकीची जे कामां आसा ती अजून जाल्ली ना. कितलेशेच जागे आसा. खास करून हो चर्च स्क्वेअर टू काकुलो मॉल हो रोड आसा आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे शीतल हॉटेल टू मधुबन सर्कल ह्या रोडाचेर आनी खास करून जे रस्त्याच्या सायडीची जी कामां आसा ती कांयच जाल्ली ना. कंप्लीट तुमी हांगा पळोवपाक शकता हे हांगा कंप्लिटली तशी उगडी आसा आनी कंप्लीट डेंजर परिस्थिती भितर आसा. कारण हांगा एक मोठी धड आसा सायडीन आनी ताजे खातीर गाडी भितर वचपाक शकता. रातचे एक्सिडेंट जावपाक शकता. सो अशे तरेची परिस्थिती सद्याक ह्या रस्त्यांचेर आसा. आनी हांगा जर ह्या दिसान जर पळयलें जाल्यार हांगा चड कामांय जालें दिशें पडना. म्हाका जवळ जवळ कॉन्ट्रॅक्टरान कामां बंद केल्ल्याचें दिसता. कारण सद्या पावसा खातीर काम करप शक्य ना आनी कारण हातूंत भितर जायतें कॉन्क्रीट आनी सिमेंटचें काम आसा आनी ताचे खातीर पावसान जेन्ना कंटिन्युअस पडटा तेन्ना हें काम करप शक्य नाशिल्ल्यान सद्याक कॉन्ट्रॅक्टरान काम बंद दवरलां आनी हाजे खातीर हें काम आनी डिले जातलें आनी ताका कितले दीस लागतले सांगपाक जायना. सो आनी अशे परिस्थितीन भितर दोनी सायडीन पार्किंग आनी जी फुटपाथ आशिल्ली ती कंप्लीट जावना. हाजे खातीर आमी तुमी पळयता फाटल्यानच्यान कंप्लीट दोनी सायडीन जे गाडयो आसा त्यो रस्त्याचेरच पार्क केल्ल्यो आसा आनी ताजे खातीर रस्तो सामको इतलो अशीर जाला कारण रस्त्याक गाडयेक येवपाक वचपाक वाटच ना कारण दोनी वटेन पार्किंग केल्लें आसा. सो अशे तरेचो कन्फ्युजन अजून चालू आसा आनी जो पर्यंत हे सायडीचें जें काम आनी फुटपाथीचें आनी हाजें काम जावचें ना तो पर्यंत हे स्मार्ट सिटीचें काम कंप्लीट जावचें ना आनी हे डेंजरस सिच्युएशन चालू उरतलें. एक्सिडेंट जावपाक शकता अशी परिस्थिती आसा. सो हाका आनी कितले दीस लागता तें आमकां पळोवचें पडटलें कारण पावसा खातीर हें काम आनीक डिले जातलें अशें दिसता. कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर हांव निरज नायक गोमंतक टीव्ही खातीर. राजधानी पणजेंतली स्मार्ट सिटीची कामां जेमतेम पुराय जावपा कडेन पावल्यात. स्मार्ट सिटी खातीर रस्ते लेगीत रुंद जाले. हे रस्ते रुंद करतना जी बारीक मोठी अतिक्रमणां आशिल्ली ती लेगीत काडली तर कांय स्थलांतरीतूय केली. पूण सांतिनेज शीतल हॉटेला लागसारच्या जंक्शनाचेर आशिल्ली ती बेकायदेशीर इमारतीचेर मात कोणूच कारवाय करिनात. निमणे स्मार्ट सिटी पणजेचे सगळे रस्ते रुंद जाले. ताचे खातीर रस्त्या वयली जायती बारीक मोठी अतिक्रमणां काडची पडली. पूण सांतिनेज शीतल हॉटेला लागसार जंक्शनाचेर आशिल्ली बेकायदेशीर इमारत वचपाचें नांव घेना. ह्या जंक्शनाचेर मदोमद आशिल्ल्या ह्या इमारतीचेर कोणाचो आशिर्वाद आसा असो प्रश्न लोक उपरासपाक लागल्यात. ह्या इमारती खातीर हे जंक्शन अपूर्ण उरलां. तशेंच ही इमारत मदीं आशिल्ल्यान येरादारी खातीरूय ती धोकादायक जाल्ली आसा. रस्तो अशीर आशिल्ल्यान हांगा येरादारीची कोयणी जाता. चलत यो वच करप्यांकूय त्रास जातात. तेन्ना ह्या इमारतीचेर बेगोबेग कारवाय करून येरादारी वेवस्था सुनिश्चित करपाची मागणी जावपाक लागल्या. पणजी स्मार्ट सिटीचो सगळ्यांत व्हडलो फायदो जालो तो म्हणजे जितले रोडा सायडीच्यान जे एन्क्रोचमेंट आशिल्ले ते सगळे एन्क्रोचमेंट चडशे एन्क्रोचमेंट क्लियर जाले. इतलेंच न्ही जाल्यार इवन क्रॉसीस आनी घुमट्यो आनी इवन झाडां व्हडलीं झाडां सुद्दां
थोडी कट जाली, थोडी शिफ्ट केली, सो आनी रस्ते मातशे क्लियर जाले. पूण हाका एकूच अपवाद आसा, म्हाज्या फाटल्यान जी तुमकां बिल्डींग दिश्टी पडटा ती बिल्डींग कंप्लिटली रस्त्याच्या मदोबर आसा. आनी हे इम्पॉर्टंट अशें सांतिनेचें जंक्शन आसा. हांगा 3 रोड हांगा जॉयन जाता आनी इम्पॉर्टंट रोड आनी खूब ट्रॅफिक आसता. ह्या रोडाचेर मदोबद ही इल्लिगल बिल्डींग आसा. ती बिल्डींग अजून पर्यंत तशी आसा की कोणाच्या आशिर्वादान आसा हें अजून पर्यंत कळपाक मार्ग ना. कारण हांगा इतलो प्रॉब्लेम जाता सद्या, ट्रॅफिक एवरी डे जॅम जाता. आनी हो रस्तो पळय कंप्लिटली अर्दोच आसा. हो अर्दो हांगा करपाकूच मेळूना, फुटपाथूय करूना, बाकीची सगळी कामां इनकम्प्लिटेबल उरल्या. तरी आसतना ही बिल्डींग वचना. आमी आयकल्या भशेन ही सद्याक कोर्टान चालू आसा केस. पूण जे ही इतली पब्लीक सेफ्टी खातीर इतली डेंजरस आसा ही बिल्डींग, जाल्यार जाय जाल्यार एक्चुअली गव्हर्मेंटाक एमर्जन्सी क्लॉज लावन ही बिल्डींग काडपाक जाता. सो हे केन्ना वतली आनी केन्ना हे सांतिनेचें जंक्शन हे एन्क्रोचमेंटा पासून मुक्त जातलें आनी हे ट्रॅफिक हांगा स्मूथ जातलें तें आमकां आतां पळोवचें पडटलें. फातोड्डा मतदारसंघात रस्त्या कुशीक जावपी बेशिस्त पार्किंग करप्यांचेर कारवाय करपाचो निर्देश आमदार विजय सरदेसायान दिल्या उपरांत साश्टीच्या ट्रॅफिक सेलान ह्या कारवायेक सुरवात केली. ह्या सगळ्या कार चालकांक नोटीसी धाडटले. तशेंच जर परतून ह्या वाठारांत पार्किंग केल्ले दिसून आयले तर दुपेटीन तालाव भरचो पडटलो अशें ट्रॅफिक PI संजय दळवी हांणी कळीत केलां. काल मिटींग जाली कलेक्टर ऑफिसात. सो आमी आतां एक स्टेज घेतले. आतां फातोड्डा टू रामबाग सर्कल टू आमी आल्ल्यान घेता. सो आतां आयज ज्यो पार्क आहा न्ही तेंचे सगळ्यांक आमी फोटो काडला आनी तांकां नोटीसी वयतल्यो फॉर डेंजरस पार्किंग ऑन द रोड. सो आमी ही मोहीम आतां चालू उरतली. सो आतां आमी ही स्टेज घेतली कित्याक नोटीस जनरेट करची पडटा. सो आयज आमी ही स्टेज घेतली, फाल्यां नेक्स्ट स्टेज घेतली. आमी जनरली आमचे रेग्युलर चालू उरता. पूण आतां हिंगा रेग्युलर हे लोक आहा पळय ते कामाक पार्क करता, कामाक वयतात. सो थोडे हिंगा रेजिडेंट्स रावतात हिंगा. सो तांकां आतां आमी हे आतां इंटेन्सिव्हली घेतले. आतां फर्स्ट तालाव आहा आनी आतां डेंजरस पार्किंग केले न्ही खंयचे एका फायन केले जाल्यार 500 रुपया आहा. तर सेकंड पार्टी तालाव तो 1,500 जाता. सो एवरी सेक्शनाक तो एनहान्स पनिशमेंट आसता. काल फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी एक कलेक्टराक मिटींग घेतली. तातूंत भितर सगळे ऑफिशियल्स आपयल्ले. डेप्युटी कलेक्टर आशिल्लो, डेप्युटी कलेक्टर माळगांव म्युन्सिपालिटीचो CO, ताजे नंतर ट्रॅफिक पुलीस DYSP हे सगळे आशिल्ले. तातूंत भितर एक विशय आयलो की रस्त्याच्या सायडीक पार्किंग जाता आनी हे पार्किंग रस्त्यार जे ट्रॅफिक जाता ताका ब्लॉकेज जाता. ताका एंटायर फातोड्डा खंय खंय जाता, खंय खंय पार्किंग करतात, कोण रस्त्याच्या सायडीक पार्किंग, रस्त्यार कोण पार्किंग करतात हांचेर स्ट्रिक्ट कारवाय करची आनी हांचेर एक्शन इनिशिएट करची अशें म्हणून विजय सरदेसायान सांगलें. तांचे कावन्सिलर बाकीच्या लोकांनी ही मागणी केल्ली. जो एंटायर स्ट्रेच न्यू जो रोड केला आल्लेम सर्कल टू रवींद्र भवन सर्कल हाजेर चड मोठ्या प्रमाणात पार्किंग जाता. हो मडगांव फोंडा हायवे कनेक्ट आशिल्ले कारणान हांगा खुबशे प्रॉब्लेम जाताले आनी हांगचे रेजिडेंट्सांनी सांगलां की आमकां गाडी काडपाक प्रॉब्लेम जाता. सो आयज मडगांव PI हांणी ही एक्शन स्टार्ट केली आनी ही ड्रायव्ह कंटिन्यू जातली. सद्याक तांणी एक्शन करतना हांगा जितली गाडयांक पॉसिबल आसा तितल्याय गाडयांक लॉक मारपाची लॉक मारल्यात आनी ताजे नंतर जे गाडी उरल्यात जे लॉक म्हणजे कमी पडले ताका लागून तांणी फोटो काडून तांकां नोटीस सर्व केल्ली आसा. ही एक्शन आयज हे रोडार केल्ली आसा. फाल्यां परती दुसरी हाजेर करतले म्हणजे वड्डा टू मारगांव ह्या रोडार करतले. अशें करून कंटिन्यू ही ड्रायव्ह चालू उरतली आनी जर गाडी परत मेळ्ळी जाल्यार ताका फायन वाडोवन वतली अशें म्हणून PIन आमकां सांगिल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर फातोड्डेच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकर. पर्वरी तांत्रीक शिक्षण संचालनालयान काडिल्ल्या रिक्त पदांच्या मुलाखती खातीर निमाण्या वर्साच्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांनी अर्ज केल्लो. मात गोंय विद्यापीठाचो निकाल जाहीर जावंक नाशिल्ल्यान ह्या विद्यार्थ्यांक मुलाखत दिवपाक मेळ्ळी ना. गोंय विद्यापीठान थारायिल्ले तारखे उपरांत लेगीत निकाल जाहीर केलो ना. तशेंच निकाल बेगीन जाहीर न जावपाची वेगवेगळी कारणां विद्यापीठ दीत आसा. ताका लागून विद्यार्थ्यांचें बरेच लुकसाण जाल्ल्यान विद्यापीठान बेगोबेग निकाल जाहीर करचो अशी तिडक गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाचे सचिव सुदीप नाईक हांणी उक्तायला. हांगासर डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन हांगासर जे जॉब खातीर वेकन्सीज क्रिएट जाल्ले त्या खातीर हांगासर आमी इंटरव्यू दिवपाक गेल्ले. ऑलरेडी जो आसा आमचो पोस्ट ग्रॅज्युएशन स्टुडंट जे आसा तेंच्यांनी हांगासर अप्लाय केल्ले बट तांकां हांगासर सांगलें की तुमी इनएलिजिबल तुमी भायर सरा. हाजो रिजन असो आसा की युनिवर्सिटी जो आसा तेंच्यांनी आमचो पोस्ट ग्रॅज्युएशन रिजल्ट अजून डिक्लेअर केल्लो ना. तेंच्यांनी डेट अनावन्स केल्ली जो सर्क्युलर आसा तेजेर डेट आसली 3 जून. त्याच्या नंतर परत ते म्हणटा की तेंच्यांनी रिवायज केली आनी 25 जून अशी डेट आयली पण अजून मेरेन जो आसा तेंच्यांनी रिजल्ट डिक्लेअर केलो ना.
आमी जेन्ना युनिवर्सिटीक मेळपाक गेले आमचो रिजल्ट केन्ना ते विचारपाक गेले तेन्ना ते म्हणपाक की त्यांचो प्रिंटर जो आसा एक्झामिनेशन सेक्शनाचो जो प्रिंटर आसा त्यांचो रिजल्ट प्रिंट करपाचो तो प्रिंटर ते मोडलेले आसा म्हणटा. अशें आमकां प्रत्येक फावटी डिफरंट रिजन दिवन आमकां आमचो रिजल्ट असो तो एवरी टायम डिले जाता. आयज हांगासर जेन्ना भुरगीं येयली आनी तेंच्यांनी अप्लाय केलें तांकां अशें सांगलें की तुमचो रिजल्ट ना तुमच्या हातीन, सो तुमी हांगासर इंटरव्यू अटेंड करपाक शकना, तुमकां चला म्हटलें. अशें आसतना थोड्या कॉलेजींक युनिवर्सिटी म्हणटा की तेंच्यांनी रिजल्ट ऑलरेडी दिल्लो आसा, तेंचो रिजल्ट डिक्लेअर केल्लो आसा. अशें खंय तरी खंय आमकां दिसता की हें डिस्क्रिमिनेशन आसा. थोड्या भुरग्यांक रिजल्ट दिता तांकां अप्लाय करपाक मेळटा आनी तेंच्याकून थोडे स्टुडंट्स आसतले हांगासर तेंच्याकून मार्क्स जास्त आसतले, ते जास्त एलिजिबल आसतले, पण खंय तरी एका युनिवर्सिटीच्या हांगासर गैरव्यवहारा खातीर आमच्या मदीं डिस्क्रिमिनेशन अशें जाल्ल्या भशेन आमकां दिसता. ह्या सगळ्या हेच्या खातीर म्हाका दिसता युनिवर्सिटी कारणीभूत आसा आनी युनिवर्सिटीन बेगींतल्या बेगीन जसो रिजल्ट डिक्लेअर करपाक जाय आनी जो गैरव्यवहार भुरग्यांच्या मदीं डिस्क्रिमिनेशन जाल्लो आसा ताचें न्याय आमकां मेळपाक जाय. मये मतदारसंघात येवपी शिरगांव पंचायतींत आतां सत्ता बदलाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात. ह्या पंचायतीच्या सत्ताधारी गटान फूट पडल्या. पंचायतीची सरपंच करिश्मा गांवकर आनी उपसरपंच जयंत गांवकर हांचे आड अविश्वास थाराव दाखल केलो. 5 पंच वांगडी आशिल्ले शिरगांव पंचायतीच्या 3 पंच वांगड्यांनी सरपंच आणि उपसरपंचा आड अविश्वास थाराव दाखल केला. अविश्वास थारावाची प्रत दिवचलच्या गट विकास अधिकाऱ्याक दिल्या. सरपंच आणि उपसरपंच आमकां विश्वासात घेना अशें कारण अविश्वास थारावाच्या नोटिसीत दिला. 2022 वर्सा ऑगस्ट म्हयन्यात पंचायत वेंचणूक जाल्या उपरांत सत्ताधारी गटात कबलात जाल्ली. कबलाती प्रमाण सुरवातीच्या 2.5 वर्सां खातीर सरपंच म्हूण करिश्मा गांवकर आणि उपसरपंच म्हूण जयंत गांवकर हांची निवड जाल्ली. ताचो कार्यकाळ सोंपपाक अजून 6 म्हयने आसात. ताच्या पयलींच पंचांनी हो अविश्वास थाराव दाखल केला. पूण आमकां अशें हें जाता खंत की आमच्या गांवांत असो विकास केन्ना कित्याक जायना. तेन्ना आमी जेन्ना बारीकपणान हें केलें स्टडी केली तेन्ना आमकां अशें दिसून येयलें की आमी खंय तरी कमी पडटा. आमचें नेतृत्व आहा पळय तें नेतृत्व खंयच्याच हेका पाठूक करावं जायना आनी आमकां कामां गावना. तेन्ना आमी अशें डिसिजन घेतलें की अशें नेतृत्व तर खंयच आमकां उपयोगी ना, तेन्ना एक नेतृत्व बदल हो जावंक जाय म्हणून आमी हो स्टेप घेतला. आज आमी सरपंच करिश्मा गांवकर आनी डेप्युटी सरपंच जयंत गांवकर हेंच्या विरोधान अविश्वास थाराव बिचोली गट विकास कार्यालयान आमी सबमीट केल्लो आसा. आमी तिगूय आज एक संघ आहा आनी आमी अशेंच एक संघ रावन ही पंचायत भारतीय जनता पार्टीच्या झेंड्या खाली घडयतले अशें हांव सांगता. शिरगांवकर पंच मेंबर शिरगांव. आमची पंचायत जावन 2 वर्सां जाल्ली आसा, पण जसो विकास जावंक जाय आसलो तसो अजून जावंक ना आनी उरल्या फक्त 3 वर्सां. म्हणजे जी विकास कामां घेतल्या तेची पाठपुरवठो जावंक ना म्हणून आमी हें डिसिजन घेतला. तेन्ना आमी हें करून आमची सगळीं कामां करून घेतली. आमी सगळीं जाणां एक रावन तें काम करतली. गोमंतक टीव्ही खातीर शिरगांवच्या रिपोर्टर तुकाराम सावंत. साळावली धरणा कुशीक सापडिल्ल्या जिलेटिना विशीं मुख्यमंत्र्यान चवकशी केल्या. धरणाच्या 3 मीटर पयस जिलेटीन आशिल्ल्यो गाडयो सापडिल्ल्यो. ते मायनिंग करपाक हाडिल्ल्यो. ताचो साळावली धरणाक कसलोच धोको ना म्हूण सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ले आसात. जिलेटीन आमकां कळ्ळा त्या प्रमाणे जिलेटीन जे आसा पळय न्ही ती ज्यो खाणीचेर यूज करपाक आसा. आमी जेन्ना हांवें पर्सनली म्हायती घेतली पोलीस स्टेशना वयल्यान आनी हातूंतल्यान हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान तेन्ना आमकां म्हायती मेळ्ळी आसा ताची चवकशी जातलीच. पूण डॅमाच्या लागीं आहा न्हू सर. डॅमाचेर न्ही, डॅमाच्या लागीं न्ही ते डॅमाचें नांव दिल्लें आसा. डॅमाच्या परिसरान भितर म्हणजे 3 किलोमिटराच्या पयस तो रोड आसा मेन रोडाचेर. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांची लोकसभेत विरोधी पक्ष फुडारी म्हणून नेमणूक जाली. ह्या वेळार जय हिंद जय संविधान अशी घोशणा दीत हातांत संविधानाची प्रत घेवन राहुल गांधीन खासदारकीचो सोपूत घेतलो.
Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. दिवचले हालींच उक्तावण जाल्लो 4 लेन बायपास रोड सध्या वादाचो विशय जाला. उक्तावण जाल्ल्या दिसा सावन ह्या बायपासाचेर अपघात सुरूच आसा. मंगळारा राती ह्या बायपासाचेर मालाचो ट्रक रुतपाचो प्रकार घडलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रस्त्यार स्ट्रीट लायटी पेटूंक नाशिल्ल्यो, ताका लागून ट्रक चालकाक रस्त्याचो अंदाज कळूंक नाशिल्ल्यान ट्रक रस्त्याच्या कुशीक रुतलो. निर्माण जाला तेन्नाच्यान दिवचलचो 4 लेन बायपास रस्तो वादाचो विशय जाल्लो आसा. फाटल्या 6 जुनाक ह्या 4 लेन बायपास रस्त्याचें उक्तावण जाला. तेन्नाच्यान हो बायपास रस्तो येरादारी खातीर उक्तो जाला. मात लोकार्पण जाले उपरांत ह्या बायपास रस्त्याचेर अपघात जायत आसा. 2 दिसां पयलीं अनवळखी वाहनाची धडक बशिल्ल्यान एके म्हशीचो ह्या बायपास रस्त्याचेर बळी गेल्लो. जाल्यार आता ह्या बायपास रस्त्याचेर एक हेवी सायडीक रुतपाचो प्रकार घडला. ह्या बायपास रस्त्याचे सुरक्षे विशीं 2 दिसां पयलीं जाल्ले पालिका मंडळाचे बसकेंत चर्चा जाली. आता ह्या बायपास रस्त्याचेर सुरक्षेच्या दिकेन उपाय येवजण करपा खातीर संबंधीत खात्याक पत्र करपाचो निर्णय पालिका मंडळाचे बसकेंत घेतला. ह्या बायपास रस्त्याचेर जावपी अपघात टाळपा खातीर आता सरकार कितें उपाय येवजण करता तें पळोवचें पडटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Admissions open with 100% job guarantee in Goa, India. Overseas degree diploma certificate courses in hotel management. He's the chairman and the chief executive of ANN Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa. He's here with us, most popularly known for and as a Dr. A.N. Nagwekarji, the pride of Goa. It's a huge honor, sir, to have Dr. Anand Rao Nagwekarji here with us. Nova Cidade Commercial Complex S1 Building. Alto Porvorim. Bardes Goa. Contact 9326114919.